नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक जायना अशें कांय ना हे आमच्या कार्यावळींत. जायना अशें कांय ना हे कार्यावळींत आमी तुमच्या मुखार हाडटात गोंयाचे तरेतरेचे टॅलंट, गोंयची अशे भुरगे, अशे तरणाटे, अशे जाणटे, अशे नेणटे जाणी आपल्या गुणांनी गोंयचें नांव वयर काडलां. आयज आमचे मदीं आसा एक भुरगें, एक तरणाटें जाणें राष्ट्रीय पॅरा सर्ती भितर म्हळ्यार अपंगुळाच्या सर्ती भितर गोंयाक भांगराचें पदक मेळोवन दिलां. गोंयाक भांगराचें पदक मेळोवन दिवपी हें पयलेंच एक चली एथलीट गोंयचे आमच्या मदीं आसा बाय साक्षी काळे. साक्षी बाय, तुका येवकार गोमंतक टीव्हीचेर. साक्षीची खासियत म्हळ्यार साक्षी लाँग जंप, हाय जंप, रनिंग अशा वेगळ्या वेगळ्या प्रकारा भितर आपली फिशालकाय दाखयता. गोंयांत एथलीट्स खूब जाले, पूण अपंगुळाचे सर्ती भितर राष्ट्रीय पावंड्याचेर अशें पदक मेळोवपी साक्षी हें आमचें पयलें एथलीट. साक्षी कडल्यान आमी जाणा जावन घेवया ताका खेळाची गोडी निर्माण कशी जाली, सर्ती भितर भाग घेवपा खातीर ताका कशी प्रेरणा मेळ्ळी आनी ताणें आपल्या नेत्रहीनपणाचेर कशी मात केली. तुका ल्हानपणा पासून स्पश्ट दिश्टी पडटालें काय एका वेळा उपरांत तुका दिसना अशी तुका जाणीव जाली? ना, म्हाका मागीर लेट कळ्ळें मातशें. लेट म्हळ्यार केन्ना? आसतलें 5-6 वर्साचेर बीन. ताचे पयलीं तुका स्पश्ट दिसतालें? तितलें याद ना. तुका याद आसा? ना. पूण तुका जेन्ना याद जाता पयलींच ती कशी याद जाता? तुका आजूबाजूचे तुजे पेरंट्स, तुजे आवय बापूय, तुजी भाव भयणां सगळीं तुका दिसतालीं? तशें पयसलें दिसनासलें, लागचें दिसतालें म्हाका. आनी तूं शाळेन जेन्ना गेलें, तूं गांवांत उसगांवचें, तुजें भुरगेपण कशें गेलें ह्या अपंगळपणाक लागून? हांव खांडेपारा रावतालें पयलीं त्या टायमार. हां. मागीर थंय अशें ल्हान भुरग्यां वांगडा खेळटालें, तशें म्हाका कांय जायनासलें. अशें हांव आसा अशें सुद्दां फील जायनासलें म्हाका. हां. पूण खेळांत तूं भाग घेतालें तेन्ना तुका कसलोच त्रास जावना? ना. फुडें तुजें नेत्रहीनपणां हें वाडत गेलें आनी तें वाडत वतना तेन्ना तुका कशे त्रास जाले? तशें काय दिसभर त्रास जायनासलो, फक्त म्हाका पयसलें अशें दिसनासलें, तोच प्रॉब्लेम आसलो. आनी काय अशें काय जायनासलें म्हाका. पूण शाळेन तुज्या अभ्यासांत, तुज्या डे टू डे तुका जे शाळेन जे गृहपाठ दिता, होमवर्क दिता किंवा क्लासवर्क दिता, हाचो तुका कांय त्रास जालो ना? ना, बूक फुडल्यान घेवन बसतालें. अच्छा. आतां तुका लागींचें दिसता, हय. म्हणजे लागींचें स्पश्टपणान तूं वाचूंक शकता. हय. आनी कितले डिस्टन्सा मेरेन, कितले मेरेन तुका दिसना? आयल्यान मातशें दिसता ब्लरशें. अच्छा. फक्त मातशें दोळे मुखार घेवन बसचें पडटा. ओके. सामकें लागींचें आसता तें दिश्टी पडटा. हय. आनी जेन्ना तूं आतां खेळपाक सुरू केली, तूं इश्कोलान सर्ती भितर, इश्कोलान तुमच्या सर्ती जाताल्यो, तातूंत तुवें भाग घेतलो? हांव तेन्ना फुटबॉल खेळटालें. टील अच्छा. थर्डासून हांवें फुटबॉल स्टार्ट केल्लें आनी आजुनूय फुटबॉल खेळटालें टील 9th पर्यंत. मागीर कोविडा खातीर सगळें बंद जालें. मागीर एका सरान म्हाका सांगलें आनी एथलेटिक्साक पार्टिसिपेट जालें. अच्छा. तुज्या घरची, तुजे आवय बापूय, तांकां केन्नाच भंय दिसलो ना का? तांकां केन्ना तुजी काळजी दिसली ना की तुका पयसलें दिश्टी पडना आनी तूं खेळटा, तुका कितें जायत बी अशें? ना, म्हाजे पेरंट तशे खूब स्ट्रॉंग आसा आनी सपोर्टूय बरें करता स्पोर्ट्साक बी. अच्छा. सो तूं आनी तुका सदांच उत्तेजन दिलें. हय. शाळेन जेन्ना तूं गेलें आनी तूं खेळूंक लागलें, तुज्या बाकीच्या भुरग्यांची, तुज्या टिचरींची, तांची प्रतिक्रिया कितें आशिल्ली? तेंचें कांय ना, ती म्हाका नॉर्मल कशेंच करतालें आनी हांव नॉर्मल कशेंच वागतालें बीन. सो तुका थंय कोणें वेगळेपण तुजे कडेन वेगळोचार कोणें केलो ना? ना. तुका आपले भशेनूच वागयलें. हय. पूण हाजो तुका फायदो जालो काय ना? खूब जालो फायदो. सो सगळ्यांनी तुका समजून घेतलें. हय. मागीर तूं फुटबॉल खेळटालें, शाळेंत तूं पार्टिसिपेट जालें कसले कसले स्पोर्ट्सा भितर, हय. पूण हें ट्रेनींग तुका कोणें दिलें? हांव पयलीं फुटबॉल खेळटालें, मागीर एथलेटिक्साक म्हाका फोंडेची स्नेहा मोरे आनी पणजेची देवी मिस दिताली, देवी गांवकर. अशें ती कितें ट्रेन करताली तुका? हय. कित्यान एथलेटिक्सा? हय. म्हणल्यार म्हाका हांगासर सारकी फेसिलिटी गांवांत नासली फोंड्या लाँग जंपा खातीर, थंय पीट ना. सो हांव पणजे वचून प्रॅक्टीस करतालें लाँग जंप बांबोळे स्टेडियमांत. अच्छा. तुका बांबोळे कोण हाडून व्हरतालो? हांव एकलें ट्रॅव्हल करतालें. बसीन ट्रॅव्हल करतालें? ओके. तूं खेळपा खातीर खास उसगांवच्यान बांबोळे मेरेन येतालें? हय.
आनी कशें शाळा तुका चुकनाशिल्ली? शाळा म्हळ्यार शाळा करताले आनी तशेंच भायल्या भायर मागीर हांव वयतालें. तुका पेरंट्सांक तुजेर खात्री आशिल्ली की तूं सुशेगाद वतलें आनी बरे भशेन येतलें म्हणून? हय. आनी मागीर सुरेश ठाकूर हो गोवा पॅरालिंपिक्स असोसिएशनाचो सेक्रेटरी. हय. हाणें तुका खुबसो प्रवृत्त केलें हय. ह्या खेळा भितर भाग घेवपाक भितर. ताचो आनी तुजो संबंद कसो आयलो? आमी खांडेपारचे पंचायतीन एकदां कितें तरी स्कीम येयल्या काय कितें तरी पळोवपाक गेल्ली तेन्ना आमकां सुदेश गावडे हो सर गावलो आनी तांकां हांवें सांगलें की म्हाका स्पोर्ट्साक खूब इंट्रस्ट आसा बीन सांगलें. तेन्ना म्हाका सुदेश ठाकुरान सरांचो नंबर दिलो. मागीर हांवें कॉन्टेक्ट करून मागीर हांवें सगळें कितें कितें डिटेल्स सगळें मागीर म्हायती काडली आनी मागीर हांव गेलें. मागीर अच्छा. सुदेश ठाकुरान जें तुका ट्रेनींग दिलें तें कशा प्रकारचें आशिल्लें ट्रेनींग? जेणे बरें तशें सांगलें म्हाका अशें बरें कशें कितें फॉर्म बी बरें अशें दाखयलें म्हाका अशें फील बी कशें करपाचें तें बी. पूण तूं खंयच्या सर्तींनी भाग घेतला हातूंत? म्हणजे रनिंगान, लाँग जंप, तूं वेगळ्या वेगळ्या स्पर्धांनी भाग घेता न्ही? हांवें नॅशनलाक तितले 3 इव्हेंट घेतलेले हांवें. 100 मिटर, 200 मिटर आनी लाँग जंप. आनी 100 मिटरान हांव 4th येयलें. हिट्स जावन फायनलीक 4th येयलें हांव. आनी 200क 2nd आनी लाँग जंपाक 1st येयलें. तुजें मेडल मेळयलें. तुजो टायमींग कितें आशिल्लो? आमकां MQS आसली. 200चे MQS 33 सेकंदान MQS आसली. हांवें 32 सेकंदान काडलेली. ओके. आनी लाँग जंपा भितर? लाँग जंपान 3 आसली. हांवें 4.6 मारलेली. सो थंय तुका गोल्ड मेडल मेळ्ळें. हय. तुजो जो ब्लायंडनेस आसा, नेत्रहीनपण आसा, ताका T12 अशें म्हणटात. T12 कॅटेगरी. तुका तांणी T12 कॅटेगरी भितर घेतिल्लें. हय. बरोबर. अश्यो आनी कितल्यो कॅटेगरीज आसता थंय? T11 आसता, T13 आसता, F12 आसता, F46 बी आसता. म्हणजे खूब कोणाक तरेचे आसता. म्हणजे कित्या वयल्यान ठरता कॅटेगरी? T11 म्हटल्यार जे फुल्ली ब्लायंड आसता. T12 आनी T13 म्हळ्यार मातशे. त्याच कॅटेगरीचे जे मनीस असतात, म्हणजे T12 ताका ब्लायंडनेस आसा तो थंयच भाग घेवं शकता अशें आसा काय दुसरे कडेन घेवं शकता? ना, तितूनच म्हणजे कॅटेगरी वेगवेगळे आसता पण स्पोर्ट्स सेम आसता इव्हेंट. पूण ह्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्पर्धा जाता. T12 लोकां खातीर वेगळी. कॅटेगरी वेगळे आहा. जेन्ना तुवें भाग घेवपाक गेलें, तुजो पयली सर्त खंयची आशिल्ली? पयली तुवें खंयच्या स्पर्धेंत भाग घेतलो? 100 मिटर. आनी तसो तुजो अनुभव कितें आशिल्लो तेन्ना? तेन्ना हिट्साक हांव फर्स्ट येयल्लें आनी मागीर फायनल आमची इवनिंग आसली तेन्ना मागीर 4th येयलें हांव. तुका थंय आनी कोण कॉम्पिटिटर्स गोंयचे आशिल्ले, आमच्या गोंयच्यान ना, गेल्ले? गोंयच्यान कोण वचोन नासलें, हांव एकलेंच गेल्लें. गोंयचे तूं एकटेच आशिल्लें? हय. बाकी कडली तुजे भशेन जेन्ना तुका सर्त करपी भुरगीं मेळ्ळीं, तुका कितें दिसलें? म्हाका दिसलें ते बीन म्हाज्या पेक्षा बरी करता बरी प्रॅक्टीस बी आसली तेंची बी. कॉम्पिटिशन टफ आसलें म्हाका. कॉम्पिटिशन तुका टफ आशिल्लें जेन्ना म्हणटा, कित्याक तुका हांगा जाय तश्यो फॅसिलिटी मेळनाशिल्ल्यो? तशें म्हणल्यार पोंडा कॉम्प्लेक्सान हांव वयतालें बट थंय लाँग जंप पीट सामकोच पाड जाल्लो आसलो सो मातसो प्रॉब्लेम जातालो. आनी तुवें आतां ते 100 मिटर्सान भाग घेतलो, मागीर तुवें लाँग जंपिंगान भाग घेतलो. लाँग जंप आनी 200 एकाच दिसा आसलें म्हणजे लास्ट दिसा. आनी ते दोनूय हातूंत तुवें भाग घेतलो, तो अनुभव कसो आशिल्लो? तो म्हाजो म्हणल्यार पयलोच लाँग जंप आसलो आनी रोखडोच मागीर 200 हिट्स आसले. आनी लाँग जंप पयलीं आमकां 6 चान्सीस आसता ते सगळे हितून हांवें बरें केले. 1-2 मातशे कमी गेले, बाकीचे सगळे बरे गेले म्हाजे. रोखडेच मागीर 200 आसले हिट्स. आनी तातूंत तुका प्रायज कित्यान मेळ्ळें? मेडल खंयच्या हातूंत मेळ्ळें? लाँग जंपान गोल्ड काडल्या आनी सिल्वर हांवें 200क काडल्या. ओके. सो गोंयांत पयलेच फावट अशें आमकां तुवें मेडल हाडलें. आनी गोंयाच्या हेर भुरग्यां खातीरूय बी हें खूब प्रेरणा दिवपा सारकें. तुजे बरोबर गोंयची आनी कोण भुरगीं आसतलीं जेन्ना तूं असले प्रॅक्टिसेक वताले किंवा खेळटाले तेन्ना? म्हणजे जी सर्तीक वचूना पूण आजूबाजूक कोण भुरगीं आशिल्लीं जी रनिंगांत वा लाँग जंप किंवा बाकी एथलेटिक्सान तुज्या वांगडा पार्टिसिपेट जातालीं? हय. म्हणजे जस्ट हांव प्रॅक्टिसेक आसतना म्हाज्या वांगडा 2 भुरगे प्रॅक्टीस करताले वांगडा. तेय बी अशे T12? ना, ते नॉर्मल भुरग्यां वांगडाच प्रॅक्टीस करताले. ओके. सो अशे बाकीचे तुका तुज्या कॅटेगरीचे कोण भुरगे गोंयांत मेळूना प्रॅक्टीस करपाक किंवा खेळपाक? ना. तूं नॉर्मल भुरग्यां वांगडाच प्रॅक्टीस करताले? हय. बिसायड स्पोर्ट्स म्हाका सांग, तूं ऑलिंपिक्सा भितर आतां वचपाची तुजी इच्छा आसा, तुजी तयारी आसा आनी तुका स्पोर्ट्सान कितें तरी करपा जाय, बरोबर? हय. तुका कितें दिसता फुडें जावन कितें करचें?
ना स्पोर्ट्साकूच एथलेटिक्साक किंवा फुटबॉलाक दोनी इव्हेंटाक खंयचे तरी हितून बरें करतले आनी म्हाजी प्रॅक्टीस चालूच आसा. फुटबॉलूय करता प्रॅक्टीस आनी एथलेटिक्साची प्रॅक्टीस करता हांव. पूण फुटबॉल अशी टीम आसा टीम ना अशें जस्ट शिकपाक वयता. नॉर्मल भुरग्यां वांगडा खेळटा हांव, पेराचेर ना हांव. ओके. पूण तुजी अपेक्षा नॉर्मल टिमी भितर खेळपाची आसा काय तुज्या कॅटेगरींतल्या टिमी भितर? दोनी हितून खेळटले. पूण तशी फुटबॉलाच्यो सर्ती जाता? पेराचे गोंयचे कोण ना नाल्यार जाता दिसता. अच्छा, तुका अजून खबर ना ताजें. बट पेराच्यो जेन्ना सर्ती जाता तेन्ना तरेतरेचे भुरगे थंय पार्टिसिपेट जातात, तांकां तरेतरेच्यो फॅसिलिटी उपलब्ध आसता. आतां जेन्ना तूं बाकीच्या भुरग्यां मदीं मेळ्ळें नॅशनलाक गेल्ले तेन्ना तांकां कसल्यो कसल्यो फॅसिलिटीज आसा काय तांकांय बी तुजे भशेन तशे त्रास काडचे पडटात? ना तेंकां म्हणल्यार तेंकां तेंची टिमूच आसली आनी म्हाजी टीम नासली. हांव एकलेंच गेल्लें, हांव मम्माक घेवन गेल्लें म्हाज्या. तूं गोंयचें एकटेंच? हय. तुज्या वांगडा तुजो कोच आशिल्लो? कोच म्हणल्यार आमचो सुदेश ठाकूर सर एकलोच आसलो, बट तो लेट येयल्लो मातसो. ताका आनी खंय तरी मिटींग आसली. मागीर हांव आनी म्हाजी मम्माच आसली वांगडा. अच्छा, सो बाकीच्या वांगडा जे आशिल्ले तांची फूल टिमूच आशिल्ली? हय. तुका थंय एकटें एकटें अशें दिसलें ना? ना, बट म्हाका थंयचे सगळ्या स्टेटीचे भुरगे, पेरंट्स बी सगळे, कोच बी सगळे इनवॉल्व करून घेताले सगळे हेका. 17 वर्सांचेर पिरायेच्या साक्षीन येदें व्हडलें गोंया खातीर ऑनर, गोंया खातीर एक सन्मान हाडला, गोंया खातीर हो भोवमान हाडला. हाचेर आमी फुडें उलोवया. साक्षी कडल्यान जाणा जावन घेवया फुडलें ताजें एस्पिरेशन्स कितें आसा, फुडें ताची सपनां कितें आसा आनी ह्या एथलेटिक्सा भितर आनी फुटबॉला भितर तें कितें करूंक सोदता. पूण आतां वेळ जाला ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळया. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार आनी परतून तुमकां येवकार. जायना अशें कांय ना हे आमच्या कार्यावळीन. आमच्या वांगडा आसा 17 वर्सांचे साक्षी काळे, जाणें पॅरा स्पोर्ट्सा भितर म्हणजे अपंगुळाच्या सर्ती भितर नॅशनल लेवलाचेर, राष्ट्रीय पांवड्याचेर गोंयाक गोल्ड मेडल म्हळ्यार भांगराचें पदक हाडलां. आमी उलयताले ताच्या वांगडा, जाणा जावन घेताले ताचो 17 वर्सांचोच ल्हानसो प्रवास आनी फुडें ताच्यो कितें अपेक्षा, कितें आकांक्षा आसात. साक्षी, आमी ब्रेकाक वचचे पयलीं उलयताले बाकीच्या राज्यांतलीं भुरगीं आनी तुका तांणी कशी सांबाळून घेतलें, तुका तांणी कशें कितें कितें समजयलें. जेन्ना तूं एक एथलीट म्हणून आन्न विचार करता तेन्ना तुका बाकीचे जे स्पोर्ट्स आसा ते आमी पळोवन शिकतात, म्हणजे टिवीचेर पळोवन किंवा व्हिडियोचेर पळोवन आमी शिकतात. तुका हें पळोवपा खातीर आनी शिकपा खातीर सोंपेपणान शक्य जाता? ना, फुटबॉल खेळूनच बॉल घेवन धांवता धांवता म्हाजी रनिंगेची स्पीड वाडली आनी तितूनच फुडें जालें. अच्छा, पूण तूं अशे स्पोर्ट्स बी गेमी बी टिवीचेर बी पळयता? तुका पळोवप शक्य आसा? इतलें पळयना. पळयना कित्याक? तुका पळोवप म्हणजे प्रॉब्लेम जाता पळोवपाक काय तुका आवड ना पळोवपाची? जस्ट टायमूय मेळना आनी लायकूय ना पळोवपाक. पूण खेळपाक लायक, पळोवपाक लायक ना आनी टायमूय तितलो मेळना म्हाका. नॅशनल लेवलाचेर पॅरा स्पोर्ट्सान तुवें भाग घेवपाक सुरू केलो, तुका तुज्या कोचान कितें तुजें डायट बियट कितें बदलूंक सांगलो? ना, तशें कांय सांगूंक ना. हांव करतालें एक एकदां अशें, चडशें करून एक बी खातालें हांव. पूण तुका असो स्पेशल डायट बी असो कांय सांगूं ना? ना. पॅरा नॅशनल स्पोर्ट्सा भितर भाग घेवन जेन्ना तूं आयलें गोल्ड मेडल घेवन, तेन्ना भोंवतणच्या लोकांची तुज्या बद्दल रिएक्शन कितें आशिल्ली, तांची प्रतिक्रिया कितें आशिल्ली? ते खूब हॅप्पी जाले की बरें जालें म्हणून. आनी कॉलेजीन, स्कुलान बी खुबशे जाणांनी कॉल मेसेजीस केल्ली आनी सपोर्ट करताले. ते वयच्या टायमार खूब सपोर्ट करताले ते. कोण टिचर, स्टुडंट्स कोण? हय, टिचर्स, स्टुडंट्स बीन सगळे. तुजो एक कसलो अनुभव सांगू शकता तूं याद दवरपा सारको, जंय तुका टिचरींनी वा तुज्या आजूबाजूच्या लोकांनी खूब एनकरेज केलें? आमी आतां तेवटेन न्यूज शिव जाल्यार सो तितलें कांय ना, पूण खांडेपारा जातालें आमी. कितें जातालें खांडेपारा? खांडेपारा सगळ्यांक खबर आसलें हांव फुटबॉल खेळटालें बीन. आनी एथलेटिक्साक हांव आतां जानेवारीच्यानूच स्टार्ट केलें एथलेटिक्स. 2 म्हयने हांवें प्रॅक्टीस सामकी हार्ड केलें आनी तेकाच मागीर नॅशनलाक गेलां हांव. तोच तुका हांव वालोर दिवंक सोदता, कित्याक फक्त 2 म्हयने तूं एथलेटिक्सान तुवें इंट्रस्ट घेतलो, 2 म्हयने तूं खेळ्ळें आनी 3रे म्हयन्याक तुवें वचून गोंया खातीर मॅडल हाडलें. ही एक सामकी खोशयेची गजाल. आतां तूं फोकस कित्याचेर करूंक सोदता? एथलेटिक्स आनी जेन्ना तूं फुटबॉल म्हणटा, एथलेटिक्सा भितर खुबश्यो कॅटेगरीज आसात. रनिंग आसा, जंपींग आसा, ओके,
लाँग जंप, हाय जंप हे सगळे तरेतरेचे प्रकार आसा. तुका कित्या भितर चड रुची दिसता? हांव सद्या लॉंग जंप 100 मिटर 200 मिटर 400 मिटरूय घेवपाक सोदतलें आतां नेक्स्ट नॅशनल्स जातले तेन्ना 400ूय घेतले हांव. चारय इव्हेंटाची प्रॅक्टीस करतले. ते प्रॅक्टिसे खातीर सद्या तुका फॅसिलिटीज खंय आसा? सद्या पोंडात करता तरी लॉंग जंपाची फॅसिलिटी ना, रनिंगेची आसा म्हाका. तुका कोच जे आसा ते वेवस्थीत कोचिंग दितात, गायडन्स मेळटा? कोच म्हाजी सारकी गायडन्स दिता. आनी तुका दिसता की अशा स्पोर्ट्सा खातीर बऱ्यो फॅसिलिटीज आसच्यो सरकारान कितें करचें? सरकारान सगळे फॅसिलिटी दिवपाक जाय न्हू, जितली भुरग्यांक जाय आसता तितली. तुका आतां रनिंगे खातीर कितें जाय पडटा? रनिंगे खातीर सिंथेटीक ट्रॅक जाय पडटा, मागीर लॉंग जंपाक सारको पीट जाय पडटा आनी अशें डायट बीन. तूं आतां जेन्ना मॅडल जिखून आयलें तेन्ना गोवा सरकारान तुज्या खातीर कितें केलें? अजून तरी कांय करूंक ना. अजून तरी कांय करूं ना. स्पोर्ट्स मिनिस्टराक बी केन्ना मेळ्ळें किंवा हय. स्पोर्ट्स मिनिस्टराक मेळ्ळें तेन्ना ताची रिएक्शन कितें आशिल्ली? तेंच्यांनी बरें म्हटलें, मागीर फुडें ट्राय करुया म्हूण सांगलें. म्हणजे तुका फुडें हेल्प करपाचें एश्युरन्स दिलां? हय. तूं सद्या कितें शिकता? सद्या हांव आतां 12थाक आसा. कितें 12th कितें? 12th वोकेशनल ऑफिस मॅनेजमेंट घेतला. आनी खंय शिकता तूं सद्या? पोंडा फार्मागुडी GVMS SNG हाय सेकंडरी. शिक्षण आनी तुजें एथलेटिक्स हांचे भितर तूं कसो बॅलन्स सांबाळटलें? तुका खंयचे कडेन चड गोडी दिसता? स्पोर्ट्साचेर. पूण शिक्षण तूं चालू दवरतलें? हय. शिक्षणाचेर म्हणल्यार हांव फक्त म्हाका एथलेटिक्साचे कितें तरी बरें अशें प्लेयर किंवा जे कितें तरी बरें व्हडलें जावपाचें स्पोर्ट्सानूच म्हणून हांव शिकता. खुबश्यो इन्स्पिरेशनल म्हणजे प्रेरणा दिवपी खुबश्यो काणयो आसात जाणी आपल्याच्या शरिराच्या म्हणजे कुडीच्या अपंगत्वाचेर मात करून जैत मेळोवन व्हडलीं व्हडलीं मॅडलां मेळयल्यांत, व्हडलीं व्हडलीं पदकां मेळयल्यांत. अशा लोकांच्यो इन्स्पिरेशनल स्टोरीज तुवें केन्ना वाचल्यात? ना, हांवें तितले पळोवंक सुद्दां नासले अशे भुरग्यांक. जेन्ना नॅशनलाक गेले तेन्ना कळ्ळें की इतली अशें आसता अशें. खूब तरेचे भुरगे गावल्ले म्हाका त्या टायमार. तांचे कडल्यान तुका कितें शिकूंक मेळ्ळें? ती करपाक शकताले, आमी कित्याक ना? सो आमी बी करपाक जाय न्हू. सो हीं भुरगीं खंयची आशिल्लीं? खंयच्या राज्यांतलीं भुरगीं चड आशिल्लीं थंय? हरयाणाचे आसले. 126 का कितें तरी आसले आय थिंक. ओके. आनी तेंच्यांनी चॅम्पियन ट्रॉफी घेवन गेले ती. चडशे मॅडल्स तेंच्याच स्टेटीन घेतलेले. तूं जेन्ना तांचे कडेन उलयलें तांच्यो फॅसिलिटीज कितें आसा किंवा तांकां कशी कशी तरेची सवलत मेळटा तांणी तुका तिजें कितें सांगलें तें म्हायती ताच्या बद्दल? तांकां डायट बी सगळें फॉलो करचें पडटा आनी कोच बी तांकां अशें 2-2 4-4 वरां प्रॅक्टीस घेता सकाळ सांजे बी. तूं कितली वरां प्रॅक्टीस करता सद्या? हांव मॉर्निंग कॉलेज करता, मागीर घरा कडेन वचून फ्रेश जाता आनी एथलेटिक्साक 4 ते 6 पर्यंत करता. आतां हालीं सद्या हांवें फुटबॉल स्टार्ट केला, सो मॉर्निंग 7 ते 9 पर्यंत फुटबॉल करता आनी मागीर आमकां जॉब ट्रेनींग आसता कॉलेजींतल्यान धाडटात, सो ते 9 9:30 ते 12:30 करता. घरा कडेन फ्रेश जाता आनी 4 ते 6 पर्यंत प्रॅक्टीसेक वयता एथलेटिक्साक. खंय फोंड्या? हय. जेन्ना तूं प्रॅक्टीसेक वता तेन्ना तूं थकून भागून घरा येता आसतलें सांजचें. हय. मागीर तुज्या अभ्यासाचेर बी लक्ष लागता? ना, हांव घरा कडेन पावतात म्हणल्यार 7:30 पावणे 8 जातात म्हाका सद्दां. अच्छा. पूण दुसरे दिसा परत वचपाची जिद्द तुजे भितर आसता? हय. तुजे घरची परिस्थिती कितें? तुजो बापूय कितें करता? तुज्या घरची परिस्थिती कशी आसा? म्हाजे पप्पा फ्रूट सेल करता MRF कडेन आनी अशें मातशे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसतात न्हू त्या. फ्रूट सॅलड. तुका आनी कितलीं भावणां? म्हाका आनी 2 भयणी आहा, एक व्हडली आहा तेज्यान मदली आनी हांव धाकटें. सगळ्यान धाकटें तूं? हय. ओके. सो धाकटें म्हणून तुका ताणें स्पेशल अटेन्शन दिता आसतली? ना, म्हणजे सगळ्यांक दिता तशें. म्हणजे 2 भयणी म्हाजी व्हडल्या भयणीचें लग्न जालां आनी मदली भयण 3rd इयर कितें तरी करता BCA, सो ते बी महाराष्ट्रात शिकपाक घातला. म्हाजी एक आजी बीन आसा, ती बी म्हाज्या वांगडा रावता. तुका अपेक्षा कितें आसा की सरकारान तुज्या खातीर कितें करचें अशें तुका दिसता? सरकारान म्हाका फक्त बरी फॅसिलिटी दिल्या पुरो आनी अशें सपोर्ट केल्या पुरो म्हाका सगळ्यांनी. सपोर्ट म्हणजे शिक्षणाक? शिक्षणाकूय आनी स्पोर्ट्साकूय सपोर्ट केल्या पुरो म्हणटा. गोंयांत पॅरालिंपीक असोसिएशन आसा आनी त्या पॅरालिंपीक असोसिएशना कडेन तुजे संबंद आसात. तुजो कोच जो आसा सुदेश ठाकूर, तो त्या असोसिएशनाचो सेक्रेटरी. त्या असोसिएशना कडल्यान तुका कितें पालोव मेळटा? सपोर्ट मेळटा असोसिएशना कडल्यान? हय, सपोर्ट मेळटा म्हाका. कसलो सपोर्ट मेळटा? करता प्रॅक्टीस चालू आनी विचारता, मागीर केन्ना येवन पळयता कशें प्रॅक्टीस करता ते बी.
ओके तूं म्हणजे तुजेर ते मॉनिटर करता तुजी हय प्रॅक्टीस. चालू आहा काय पळयतात मागीर अशी मेसेज करतात बाबा खंय पर्यंत पावल्या मागीर अशे डिटेल्स बी कितें कितें आतां सद्या पासपोर्ट बिसपोर्ट कितें करचें पडटा न्हू इंटरनॅशनलाचें क्लासिफिकेशन बी कितें कितें सो ते करतात. आतां हाजे फुडें तुजी मोख कितें आसा नॅशनल जे लेवलाच्या पॅरा स्पोर्ट्सा भितर तुवें पार्टिसिपेट केलें थंय तुवें मॅडल हाडलें हाजे फुडली तुजी मोख कितें फुडें तूं कितें करूं म्हाका इंटरनॅशनलाकूय वचपाचें आहा तेजी प्रॅक्टीस चालूच आसा हांवें करतात हांव. सो इंटरनॅशनल इव्हेंटा खातीर तुजी प्रॅक्टीस चालू आसा आनी ह्या तिनूय प्रकारा भितर काय ना सद्या तरी रनिंगेकूच केला लॉंग जंपाची सद्या म्हाका फॅसिलिटी सारकी प्रॉपर गावना सो लॉंग जंपाची सद्या करूं ना. बाकीची जी एबल बॉडीड भुरगीं तुज्या वांगडा खेळटालीं म्हणजे तांकां कसलोच प्रॉब्लेम नाशिल्लो हे भुरग्याचे आनी तुजे संबंद आज कशे आसात तुजी फ्रेंडां सगळीं तुजे बरोबर खेळटालीं तांचे ती बी तेंकाय सगळीं जाण हॅप्पी जाले आनी थोडी जी म्हाज्या कॉम्प्लेक्सान प्रॅक्टिसे येनासली ती बीन म्हाका पळोवन ती बीन खुबशीं जाणां आतां प्रॅक्टिसे येता म्हाका पळोवन. सो तूं तांचे खातीर एक इन्स्पिरेशन प्रेरणा जाल्लें आसा हय ती तुज्या खातीर आतां ते प्रॅक्टीस करूंक सोदतात. तूं तुज्या शारिरीक व्याधीचेर मात करून तुवें येदें व्हडलें एचिवमेंट मेळयलां तुवें साध्य केलां हें बाकीचोकूय शक्य आसा न्ही. हय सो बाकीच्यांक तुका कितें सांगीन दिसता तेंच्यांनी हार्डवर्क करून बरीच अशें अचिवमेंट घेवपा जाय तेंच्यांनी बरी प्रॅक्टीस करपा जाय आनी हेवटे तेवटेन खंय सिलेक्शन जाता कितें जाता तें पळोवपा जाय आनी ताका वचपाक जाय बीन. तुका हे सिलेक्शनाचें बी कोणें सांगलें म्हायती कोणें दिली की अशें नॅशनल लेवलाक स्पर्धा जाता हें सगळें तुका सांगलें कोणें. म्हाका सुदेश ठाकूर सरानूच सांगलें आनी ते म्हाका वेगवेगळे खंय खंय कितें नॅशनल जाताले बीन ते सगळे PDF सेंड करताले तितून MQS चॅक करपा लायताले म्हाका मिनिमम क्वॉलिफिकेशन स्टँडर्ड मागीर तशें तितून टायमींग कितलें येता हें येता तें पळयतालें हांव आनी तशेंच प्रॅक्टीस करतालें हांव. तुका रेकॉर्ड कोणें कितल्या मिनटांनी केला हें सगळें तूं चॅक करीत आसतालें आनी हे रेकॉर्ड मोडपाची तुजी मोख आसा काय ना. हय हांवें 200 आनी लॉंग जंपाक रेकॉर्ड MQS कंप्लीट केलें हांवें. पूण गोंयांत अश्यो सर्ती जातात पॅरा स्पोर्ट्स ना म्हाका तितलें कांय खबर ना. सो तूं एकटें आतां गोंयांत तुका सर्त म्हणटा ती पयली मेळ्ळी भुवनेश्वर तूं केलें ती हय नॅशनल लेवलाक जंय तुका मेडल मेळ्ळें पूण गोंयांत तूं केन्नाच पार्टिसिपेट जावं नाशिल्लें गोंयांत तूं केन्नाच कॉम्पीट करूं नाशिल्लें. फुटबॉलाकूच वयताले ते बी नॉर्मल फुटबॉलाक स्टेट सुद्दां केल्ली आहा स्टेटीक 3rd प्लेस कितें तरी काडलेले अंडर 14. अंडर 14 फुटबॉल टिमीक तूं खेळ्ळा हय स्टेटीच्या हय आनी ते नॉर्मल टिमी भितर ती पॅरा आनी नाशिल्ली. कॅप्टनूय आसले स्कूल टिमीक खेळटाले हांव. हाजे फुडें तूं सांगता की तुका खूब इच्छा आसा नॅशनल लेवला वयल्यान आतां तुका इंटरनॅशनल लेवलाक पावपा जाय. गोंयांत आमकां तुज्या सारक्या स्पोर्ट्स पर्सना खातीर प्रॅक्टीस करतलो जाल्यार फॅसिलिटीज तयार करच्यो सरकारान अशें तुका दिसना. दिसता करपा जाय. कित्याक हातूंतल्यान नवीं भुरगीं तयार जातलीं. हय साक्षी तूं खूब कमी उलयलें पूण थोड्याशा उतरां भितर तुवें आमकां खूब कितें सांगलें. उतरां परस तुजी जी जिद्द आसा तुजी जी इच्छा शक्ती आसा त्या इच्छा शक्तीच्या नेटार एकटें तूं प्रॅक्टीस करून ह्या लेवलाचेर पाविल्लें आसा. इश्टानो गोंयांत पॅरा स्पोर्ट्सा खातीर म्हणजे अपंगुळाच्या स्पोर्ट्सा खातीर आमचे कडेन कसल्योच फॅसिलिटी ना आनी ताका लागून आमचे भितरले जे अशे पॅरा जे अपंगूळ दंग आसात तांकां खेळा भितर आपल्याली फिशालकाय दाखोवपा खातीर कसलीच संद मेळना. ही संद निर्माण जातली आनी आमचे मदीं अश्यो साक्षी निर्माण जावच्यो जी साक्ष दितली की गोंयांत इच्छा शक्तीचो अभाव ना आसा अभाव तो आमी फॅसिलिटी निर्माण करपाचो. ह्या भुरग्यां खातीरूय फॅसिलिटी निर्माण करप हें सरकाराचें काम हें जातलें अशी आमी आस्त बाळगितात. साक्षी तुवें पयल्या फावट आतां गोंयांत भांगराचें मॅडल हाडलां तुवें अशेंच इंटरनॅशनल लेवलाकूय वचून गोंयचें नांव परजळीत करचें आमच्या भारताचें नांव परजळीत करचें अशें आमकां दिसता. तुका आमी बरें यश आवडयता. आमचे मदीं आयलें बरे भशेन तूं आमचे कडेन उलयलें तुजे परीन तुवें ज्या प्रस्नाच्यो जापो दिवपाच्यो प्रयत्न केलो ताका लागून हांव तुका दिनवास आनी तूं अशेंच सक्सेसफूल जावचें हांव तुका आशिर्वाद दितां. थँक्यू सर. इश्टानो साक्षीचो पयलोच इंटरव्यू हाच्या पासून आमी प्रेरणा घेतले हाच्या पासून आमचें फुडली जनरेशन प्रेरणा घेतले आनी आपल्याल्या शारिरीक व्याधीचेर मात करून आपूण कितें तरी संवसारा भितर साध्य करतले एचीव करतले असो कॉन्फिडन्स असो आत्मविश्वास तांकांय मेळटलो अशी आमी आस्त बाळगुया.
तर हो आशिल्लो जायना अशें कांय ना साक्षी काळे बरोबर पयली गोंयचे बायल अपंगूळ सर्ती भितर गोंयाक गोल्ड मॅडल हाडपी. अश्योच यशाच्यो काणयो आनी जैताची उदाहरणां आमी तुमच्या मुखार हाडीत रावतले. जायना अशें कांय ना ही आमच्या कार्यावळींत. तुमी पळयत रावात फकत गोमंतक TV.